कॅबिनेट मीटिंग झाली तातून गव्हर्नमेंटान अमेंडमेंट जी प्रपोज केल्या टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज लँड फ्रॉम मिसयूज. ह्या अमेंडमेंटाच्या हातून म्हणजे ती गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 हाका तांणी अमेंडमेंट प्रपोज केला. ताजो एकूच आहे की कम्युनिटीचे लँड जे आसा ते ज्या विषया खातीर दिल्ले, ज्या पर्पजा खातीर दिल्ले ताजो गैरवापर जावचो न्हय. ताजो जर खंयच्या एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिल्लो जाल्यार ताजो कमर्शियल उपयोग जावचो न्हय हाच्या खातीर काही स्पेसिफिक पावर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीज हांकां दिल्ले गेले. आर्टिकल 31A will be introduced which will be a through this special amendment. तातून जातले कितें जाल्यार जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीज आसा ताका खंयचे लँड यूज जर ताका दिसत की दिल्ल्या लँडाच्या परस ताणी वेगळो वापर केला जाल्यार ही कॅन इनिशिएट अ इन्क्वायरी आणि स्टडी वेदर देर इज अ डायव्हर्जन. म्हाका दिसता हो एक लँडमार्क डिसिजन आसा आणि भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता की तांणी गोंयची कम्युनिटीज लँड वाचोवपा खातीर हो एक हिस्टॉरिक असो निर्णय घेतलो. पळय काही गोष्टी तुमकां खबर आसा की आम्ही करतात खूप कायदे कानून फॉरगॉट अबाउट एम्प्लॉईज लोकां खातीर हे करतात पण जेन्ना ती जाय तशी इम्प्लिमेंट जायना तेन्ना सरकाराकय खंय तरी अमेंडमेंटची कोणाचे तरी बडी मारपाची गरज आसा. आता हे अशें केले म्हणटा साहजिकच तांकां वेगळ्या पद्दतीन सांगपाची गरज पडची ना. ते आपोआप म्हणटा तशें जागे फ्रॉम 1st of April 2025.